बी म्हटल्यार मोगोचे 2 आमदार फुट्टले, पण बाबू आजगावकर आणि पावसकरान काढले कानार केस. बाबून केली पर्रीकाराची तोखणाय. पर्रीकाराच्या पुताचो इको टुरिझम प्रकल्प काँग्रेसीन काढलो परत उस्तून. भ्रष्टाचार नासलो तरी वशिलेबाजीचो आरोप. नेतिल्लेच्या जमनीचे मागले इन्स्पेक्शन. कोर्टात घातली केश. बेकायदेशीर गजाली भायर काडटल्यांचो पुलिसांनी करचो भोवमान. येरादारी सेंटिनला वरवीं मारचे मुखावेले पावल. कार्यकर्त्यांचेर केशी कित्याक? आपाचो प्रस्न. देशातल्या 2 लाख प्राथमिक शिक्षकांचे म्हापशा जातले अधिवेशन. डॉक्टर रघुनाथ माशेलकार करतले उक्तावण. येवकार, हांव उर्वशी नायक. आता पळोवया खबरो विस्तारान. प्लॅन बी कितें तें सांगपाक गोवा फॉरवर्डाचो मंत्री विजय सरदेसाय तयार ना. पूण राजकीय मांडार आयकुपाक येता ते म्हटल्यार मोगो पक्षाचे 2 आमदार फुट्टले, बाबू आजगावकार आनी दीपक पावसकार. आनी ते खातीर तांकां राजिनामो दिवपाची गरज ना, कारण ते 2/3 जातात. पूण बाबू आनी पावसकारान मात सरळ कानार केस काडल्यात. प्लॅन बी कितें तें खबर आसा काय म्हणून पत्रकारांनी बाबू आजगावकराक विचारले. तो म्हणटा, हांव कांयच नकळो. मात गोंयान उदरगतीची कामां जाल्यात ताचे पुराय श्रेय मात तो फकत एका मनोहर पर्रीकाराकच दिता. सुदीन ढवळीकाराचें नांव लेगीत घेना. पळयात. ढवळीकार विचारपाक, तो आमचो लिडर. हे तुका काय खबर ना? एमडीपी वन एमडीपी टू कितें पळय ते हो विजय कितें उलयता, गोविंद कितें उलयता. तर हांव पडीच ना. म्हाजें काम आनी सेकंडली काल तुमच्या एका एमएलए म्हाका कांय खबर ना. हां, बाबू पूण तुमकां दिसता प्लॅन बी हो प्लॅन ए जावपाक जाय, हो आसोंक जाय, हो चलपाक जे जाय, असं तें बेस्ट चलता न्ही रे आतां सद्या. असली काय आमी गव्हर्मेंट केला, चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर म्हणून. तो तकली आसलो मनीस. पयशे कितले हाडपाक जाणा, मोडपाकूय जाणा. आनी आज जो गोंयान आमकां डेव्हलपमेंट दिसता तो मनोहर पर्रीकरा खातीर दिसता. सेंट्रलांतलो जाता चडांत चड पयशे ताणें हाडला. नाजाल्यार येदो व्हडलो जो डेव्हलपमेंट विकास हो आमकां आमच्या कट्ट्यान वतलो पळोवपाक. कमीत कमी 18,000 करोड जो ताणें स्पेंड करता ताच्या डेव्हलपमेंट करता, ती ताकद सिर्फ मनोहर पर्रीकरा कडेन. सो हे कितें उलयता तर आयज प्लॅन ए प्लॅन बी? तेजे कांय अर्थ कांय ना, म्हाका कांय दिसना. पण आमी जो गव्हर्मेंट केला तो मनोहर पर्रीकर. मंत्रीपद मेळोवपा खातीर दीपक पावसकार फूट घालपाचो विचार करता असो आरोप शिवसेनेन केला. 4-5 म्हयने पयलीं सुभाष शिरोडकर आनी सोपटे फुटून वता म्हणून गजाली येताल्यो आनी तुमच्या प्रसार माध्यमांतल्यानूच येतालो. तुमचो शोध हो सदांच बरो आसता आनी ते कळ्ळे बाबा ते खरेंच फुटले. तसो हो दीपक पावसकाराचो आज टॉपीक आयला. हो दीपक पावसकार खंय फुट्टलो आनी त्या प्लॅन बीन तो सामील आसा आनी तो फुट्टलो आनी तो खंय मंत्रीपद घेतलो. ह्या दीपक पावसकाराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी सावड्ड्या थंय 80% मायनींग आसा. थंय सगळे मायनींग पटी चडशे जाण जे आसा ते सभाग्या तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतले आसा. तेन्ना तुका ताच्या खातीर कितें प्लॅन करनसो दिसना. तुका आतां दिसता की आपणे थंय वचून मंत्रीपद आपूण कसो घेतलो. पयर ताणें आपल्या गाडयेर सुद्दां भाजपाचो फ्लॅग लावन भोंवलो तो आतां कितेंय म्हणू. तेन्ना तूं नाशिल्लो थंय जेन्ना तुज्या गाडयेक बीजेपीन फ्लॅग लायलो. म्हणजे ही तुजी सुरवात. शिवसेनेचो फुडारी जितेश कामतीन तर ताच्याकय फुडें वचून पावसकाराच्या गाडयेचेर भाजपाचो बावटो लायिल्लो ते प्रकरण वयर काडला. पूण पावसकार म्हणटा तातूंत कांयच तथ्य ना. मांडवी पुलाचे उक्तावण चालू आसतना कोणे तरी उमेदी भाजपा कार्यकर्त्यान तो बावटो लायिल्लो. भारतीय जनता पार्टीचे थंय फ्लॅग घेवन खूब कार्यकर्ते ते आसुल्ले. ते कार्यकर्त्यांनी कोणी एकट्यान जर म्हाज्या गाडयेक फ्लॅग लायलो एक खुशेची गोश्ट आसा. कित्याक आयज हो पूल गोंयच्या जनते खातीर उक्तायता आनी तेन्ना जो फ्लॅग म्हाज्या गाडयेक लायलो आतां तो कोणी लायलो ते म्हाका खबर ना. पूण आमच्या आनी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष आनी मोगो पक्षाक हे कोणी तरी हेंचे भितर वायटपण जावचें. पूण तशें आमचें BJP कडेन वायटपण ना आनी मोगो पक्ष हो स्थिर आसा. आमी केन्नाय हेजी मेसेज कितें जाली सोशल मिडिया व्हायरल जालें कितें मोगो पक्षाचो दीपक पावसकर BJPच्या बरोबर गेला तशें आमचें कांय ना. सावड्डेच्यान आमचो खबराकार प्रहर सावड्डेकार आणि पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब आणि इर्शाद शेख. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचो पूत अभिजितान नेतुर्ले अभयारण्याक तेकून घाल्लो इको टुरिझम प्रकल्पाचो प्रस्न काँग्रेसीन परत उस्पून काढला. हे खेपे आनीकय चड पुरावे घेवन वशिलेबाजी करून हो प्रकल्प संमत केला असो आरोप करून काँग्रेसीन ह्या प्रकल्पा आड कोर्टान केशी घातल्या. ह्या प्रश्नाचेर काँग्रेसीच्या कायदेशीर विभागाचो मुखेली ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरान हेर काँग्रेस म्हालगड्यांक सांगातान घेवन पत्रकार परिशद घेतली.
ह्या वेळार ताणें अभयारण्याक तेंकून आशिल्ले अटंगेरान आनी उपरांत आतां कशे तरेन ते कातरून थंय बांदकामां केल्यात ताचे सॅटेलायटांतल्यान घेतिल्ले गुगलाचे फोटे ताणें दाखयले. ही बांदकामां काँक्रिटाची काय कितें हे तो नकळो, पूण ते जाणाजावन घेवपाक ते सुवातेची पळोवणी करची आनी सगळी कागदपत्रां जप्त करची अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या. The project proponent is none other than Abhijat Parekar, who is the son of Manohar Parekar. He bought a plot of land in Netravali, which is adjacent to the wildlife sanctuary. First is, ESZ approval could not have been granted until that there was a zonal master plan prepared. Because ESZ notification says two things: prepare zonal master plan in consultation with the locals and the other departments of the government and experts, and submit it to the MOEF for approval. Pending the approval, that is after it is prepared, it's not pending approval, it is after preparation, the SESZMC can approve the plan. So this is the first violation. The second violation is, how does SESZMC sit in an office in Porvorim without going for a site inspection? Third is arbitrary manner in which the permissions have been granted. Why it's arbitrary? You have fast tracked the project. You may say it's IPP, but IPP doesn't mean you have a license to fast track and destroy forest. The next thing is, you allow zone changing to take place by amendment of 42A by an ordinance first, because you want it very fast. Because if you had gone for a public notice, everybody would have known what is going on. We have asked that immediate site inspection be conducted. We have asked that immediate the SESZMC be restrained from giving any permissions in these ESZ zones. We have said that any further activity in this property should be stopped immediately. We have also asked that we have asked for seizure of the documents. Actually, we asked for a prayer because they're not giving us the documents. We don't know what they want to manipulate. And we have also asked restoration of the land, afforestation activities, and penalization. We are not sure whether concrete structures have come up. I can't make that statement until a visit is done. So I'm not using the words of PC Act, but I would definitely say this is a case of nepotism, and a nepotism, you know, is a shade of corruption. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. सरकारान ट्रॅफिक सेंटिनल येवजणेच्या धर्तेचेर आनीक एक येवजण करून कायदो मोडपी हेर घडणुको उजवाडा हाडपी समाज वावुरप्यांचो भोवमान करचो अशें आपान मागला. बेकायदेशीर घडणुको उजवाडा हाडपी वावुरप्या आड घातिल्ली केस फाटी घेवची हे खातीर गेल्ल्या आपान पुलिसा कडेन हो प्रस्ताव दवरला. पळयात पुराय बातमी. ह्या विशयाचेर आपाच्या फुडाऱ्यांनी पुलीस महानिरीक्षक विक्रमादित्याची बुधवारा भेट घेवन ताका निवेदन दिले. खरें कितें ते भायर सरचे हे खातीर ही केस तो दक्षता खात्याक दितलो अशें आश्वासन तांकां DIGन दिला खंय. सो आमी DGPक एक लेटर दिला की तांचो जो ट्रॅफिक सेंटिनल स्कीम आशिल्लो इतलो बरो, वीच रिवॉर्ड्स सिटिजन्स हू एक्सपोज वायोलेशन्स ऑफ लॉ, तो असल्या केसीसूनय अप्लाय करात. आनी एक्टिविस्टांक इन्स्टेड ऑफ टार्गेटींग देम विथ फॉल्स केसीस अंडर इन्स्ट्रक्शन्स फ्रॉम पावरफूल मिनिस्टर्स, यू शूड रिवॉर्ड सच एक्टिविस्ट फॉर एक्सपोजींग दीज वायोलेशन्स. हे इलिगॅलिटीज चल्ल्या आनी वायोलेशनूच चल्ल्या, तांकांय रिवॉर्ड दिवचे आनी नॉट विक्टिमायज देम. एज पर रिपोर्ट्स 31 लोकांचेर घालिल्ली आसा. तातूंचे दोगतीक नांव तुमी वळखता आसतले. आमचो रामा कणकणकार एकटो जो एक्टिविस्ट आसा ताचेर घाल्या. सायट इन्स्पेक्शनाक आयतारा गेल्ले त्या वेळार थंयच्या प्रॉपर्टीन भितर डायरेक्ट सल्ल्या बोवाळ केला आनी कोणाचें तरी मॉलेस्टेशन जाला असो आरोप करून थंयचे जे इलिगल काम चल्ला ते एक्सपोज करपाची जी एक्टिविस्टांची एक हें आशिल्लें एटेम्प्ट आशिल्लो, थंय तांचो आवाज बंद करपाक तांणी ही केस घाल्या. आनी दीस इज नॉट द फर्स्ट टायम. कालांगुटूय अशेंच जाल्लें. तो रोशन मातियस ताजेरूय केस घाल्ली जेन्ना ताणें हें केलें. सो हांगा हो गोंयांत प्रकार वाडप चल्ला. काल आमी रिप्रेझेंटेशन दिलां DGPक आनी मागणी केल्या की ऑल दीस चार्जीस वीच आर फॉल्स अँड फॅब्रिकेटेड मे बी ड्रॉप. आनी हांकां
जे आता एक ट्रॅफिक सेंटिनल म्हणून जी आमच्या पुलिसेन आनी सरकारान जी स्कीम सुरू केल्या आनी तांकां अवॉर्ड्स दितात, तशेंच जर अशा बाबतीन एक एक्टिविस्ट कितें इलिगल चल्लां गोंयाचें पर्यावरण राखपाक, एनवायरमेंट राखपाक सिवील सगळी जबाबदारी घेवन पळयतात, तांकांय जर हे गव्हर्मेंट सेंटिनल दीत आनी तांकां अवॉर्ड दिवपाची स्कीम सुरू करीत जाल्यार वी वील एप्रिशिएट इट. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. आता घेऊया एक ल्हानसो व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मांद्रेच्या पोटवेंचणुके खातीर उमेदवार मुखार सरपाक लागल्यात. काँग्रेसीचो गोंय प्रदेश उपाध्यक्ष बाबी बागकार आनी उदरगत गोवाचो जीत आरोलकारान पोटवेंचणूक लडोवपाची इत्सा उक्तायल्या. पळयात पुराय बातमी. दयानंद सोपटे आणि सुभाष शिरोडकार ह्या दोनूय आमदारांनी काँग्रेसीचो राजिनामो दिल्लो आणि ते भाजपात गेल्ले. ताका लागून मांद्रे आणि शिरोड्या ह्यो दोन जागो रित जाल्ल्यो. ह्या दोनूय जाग्यां खातीर पोटवेंचणुको जावपाच्यो आसात. पक्षान फाटलो खूब अनुभव घेतलेलो आसा आणि फाटल्या वेळार जे कितें जालें ते पक्षाचे हित पळोवन तेचे निर्णय घेतलेलो. पूण ह्या वेळार खरी पक्षाक गरज आहा ती पक्षांतल्या मनशाचीच गरज आसा आणि हांव एक इत्सूक आसा. हांव इंडिपेंडंटूच वयतलो. पॉलिटिकल पार्टीक ज्या पार्टीक दिसता की म्हाका सपोर्ट करपाचो तेंच्यान अवश्य सपोर्ट करपाचो, पूण हांव पार्टी लेवलाचेर हे बाय इलेक्शन कंटेस्ट करचो. मांद्रेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकार. शिवसेना आणि काँग्रेस या दोनूय पक्षांच्या बायला फुडाऱ्यांमदले झूज तेंगशेर पावला. सांगेच्या सांज चलयेच्या छळणुकेच्या केशीत आपल्याचेर बेठेच आरोप जातात अशी महिला काँग्रेसीची अध्यक्ष प्रतिमा कुतिनो म्हणटा. दुसरे वटेन ती मुख्यमंत्र्याचेरूय आरोप करता. जाल्यार शिवसेनेची उपाध्यक्ष राखी प्रभुदेसाय नायक म्हणटा प्रतिमा फटी मारता, देखून तिचेर कारवाय जावची अशेंय राखीन मागला. कारण नसताना आपल्याक हे केशीत घुसपायला आणि पॉस्को कायद्याचे 23वे कलम आपल्या आड लायला अशें प्रतिमान पत्रकारांकडेन उलयतना सांगले. ऐकात ती कितें म्हणटा ती. And we took a team in the rains and we went from Panjim to Sangay. And when we went there, we are sensible enough. I've done law, I'm a lawyer myself. I went there with my team, but there was no media there. We went and met the girl in the bedroom. चेडवाक आमी बेडरूमात मेळ्ळ्या. Nowhere the girl's pictures were shown. No pictures were displayed. And later, after talking and knowing about the facts, that is the reason Parrikar got tickled. Why not? The government machinery has been misused by the Home Minister. After meeting the girl who was molested, the parents requested us, the Punch requested us to just have a look because I wanted to know who is this guy who has molested the girl. When we went there, we learned that it is Abhijit Parrikar's driver who had molested. And today, it's shame to say, why Distaki, the one who is molested, our Goan sister, is sitting there, and we who had gone to give justice have been put acts like POSCO Act. This is done to suppress the Mahila Congress voice. 6 cases have been put on us, but we will not get suppressed. Our voices cannot be, they cannot stop our voices. We'll keep fighting and exposing the government. शिवसेनेची राखी मात सांगता हे केशीविशी आणि राजकीय पक्षाविशी तिका कांयच पडून गेल्ले ना. ती सत्याचे बाजून उभी रावली. पळयात ती कितें म्हणटा ती. I am the complainant of that case and I have given enough evidence to the authority. तातूंतल्यान आज FIR जाल्या आणि ह्या FIRs ते इवन हांवें लास्ट टायम सुद्दां एक्सपोज केले ताका. स्टील शी इज डिनायींग. आजूय तेच उलयता. शी वन टायम शी इज सेयींग शी वेंट देर टू हेल्प दॅट मॉलेस्टेड गर्ल. पूण आजूय ताका खबर ना द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ दॅट केस. थंय कालूय म्हणटा की जो कोण एक्यूज आशिल्लो ताजो तो आज घरा बसून आसा. शी इज नॉट इवन अवेर दॅट ही इज इन अ कोलवाळे जेल. आनी ते फक्त पॉलिटिकल करतात. शी इज जस्ट लिंकींग दीस मॅटर विथ द बिकॉज दॅट ड्रायवर ऑर दॅट गाय इज अ एम्प्लॉयर फ्रॉम द Parrikar sons farm. We have nothing to do with Parrikar. We have nothing to do with sir. We have exposed the illegalities. काल जेन्ना चार्जशीट जाले, शी इज सेयींग लायक आपल्याचेर बेश्टे फेक FIR केल्यो, फेक हें केल्यो. चार्जशीट जाता तेन्ना यू गेट एवरीथींग. यू कॅन इवन चॅलेंज दॅट. सो बींग अ एडवोकेट आज ते इतली इमॅच्युरिटी उलयता
आणि जस्ट बिकॉज दे इन्वॉल्व इन अ पॉलिटिक्स मीन्स पॉलिटिशियनाचेर आज केसी जावपाक शकना. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. 5 दीस जाले तिळारीच्या कानालाचे उदक मेळनाशिल्ल्यान खरपालचे शेतकार चाळवल्यात. उदकाविणे तांची शेतां सुकून गेल्ल्यान लुकसाण भरपाय कोण दितलो असो प्रस्नय तांकां पडला. वेळार उदक मेळना जाल्यार तांची मेहनत फुकट वतली अशी भिरांत शेतकऱ्यांनी उक्तायल्या. संबंधीत खात्यान हाचे कडेन लक्ष दिवचे अशें तांणी मागलां. काशीनाथ गांव करपाल तिळारीच्या धरणाचें पाणी येतालें म्हणून आमी शेत करूंक गेले. पयलीं पाणी येयलें, मदीं मदीं बंद करूंक लागलें, परत येयलें म्हणजे तितून आमी थोडो तरवो घालून घेतलो. तरवो घालून घेतल्या वर थोडी मागीर कामरेज केली. कामरेज केल्यार आतां कंप्लीट पाणी बंद केलें. वाशी पाणी सोडटाले न्हू ते. ह्या वर्सा अशें कित्याक केलां? गेल्या वर्सा गेल्या वर्सा आमी लावना, कित्याक गेल्या वर्सा पाणी लेट सोडलें हेंच्यांनी, म्हणजे जानेराच्या उपरांत सोडलेलें. ओन्ली बेगीन पाणी सोडलें म्हणून आमी बेगीन तयारी केली. आतां कितके दीस जाले उदक बंद आसा? आतां उदीक म्हणजे आयज कालच्यान 24 तास बंद आसा. मदीं मदीं येतालें बारीक बारीक उदीक घेवन ताका काय पावपाचें ना. आमची जमीन सबंद गेली न्ही, रोडां गेली, कॅनलां गेली, तांकां आमकां उदीकच ना आनी बाल तें उदीक सोडटा तें आसा. नुकसाण जालें न्ही. बघून आतां कितलो 60 किलोचो तरवो घातलो सबंद लायतलो म्हणून. म्हाका हें सोडूनच दिलें, कित्याक थोडे तरी नांगला तरी लायतलो म्हणून. दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. घेवया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. अखिल भारतीय शिक्षक महासंघान फेब्रुवारीच्या 9 तारखेर म्हापशा शिक्षक परिशदेचें आयोजन केलां. महासंघाचो कार्यवाह अशोक पाटीलान हे विशीं म्हायती दिली. म्हापशेच्या बोडगेश्वर मंदिरा सामकार आशिल्ल्या मैदानाचेर ही परिशद जातली. भारतातल्या सगळ्या राज्यांतले मेळून सुमार 1.5 ते 2.25 लाख शिक्षक हे परिशदेक हजर रावतले अशें पाटील म्हणटा. हे परिशदेक गोंयचो पूत आनी नामनेचो शास्त्रज्ञ डॉक्टर रघुनाथ माशेलकार अध्यक्ष म्हणून हजर रावतलो. यावेळी हे शिक्षक अधिवेशन दिनांक 9 फेब्रुवारीला सकाळी 11 वाजता बोडकेश्वर मंदिर देवस्थानचं मैदान आहे आपल्या म्हापश्यात. या म्हापश्याच्या मैदानावर हे मोठं अधिवेशन राष्ट्रीय शिक्षण परिषद होते आहे. भारतातल्या सर्व राज्यातून सुमारे 1.5 ते 2.25 लाख प्राथमिक शिक्षक त्या ठिकाणी उपस्थित होत आहेत. उद्या 9च्या सकाळी 10 वाजता हे कार्यक्रम सुरू होईल. दुपारी 2 वाजेपर्यंत हा कार्यक्रम असेल. गोव्याचे सुपुत्र जगप्रसिद्ध शास्त्रज्ञ विख्यात शास्त्रज्ञ डॉक्टर रघुनाथ माशेलकरजी या ठिकाणी येत आहेत. त्याबरोबरच खुलं अधिवेशन सुमारे 1:30 वाजता सुरू होईल. 1च्या सुमाराला सुरू होईल त्या ठिकाणी जोडूनच या खुल्या आणि खुल्या अधिवेशनासाठी या ठिकाणी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि चंद्रकांत दादा पाटील येणार आहेत. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. पुनर्वसन करपा खातीर नोंद केल्ल्या घरांकडेन सर्वे मर्यादेचे खांबे घालपाक आयिल्ल्या मुरगांव पोर्ट ट्रस्टाच्या अधिकाऱ्यांक खारीवाड्यावयल्या नुस्तेकारांच्या रागाक तोंड दिवचे पडले. कांय नुस्तेकार ह्या अधिकाऱ्यांच्या आंगार धांवन गेले. ही घडणूक ब्रेस्तारा घडली. ह्या कामा खातीर परवानगी आशिल्लो आदेश एमपीटी अधिकाऱ्यांनी दाखोवन आशिल्ल्यान फुर्योज जाल्ल्या ह्या नुस्तेकारांनी एमपीटीन घातिल्ले सगळे खांबे काडून उडयले. सर्वे मर्यादेचे खांबे घालपाक विरोध जालो तेन्ना गोवा अगेन्स्ट कोलाचो निमंत्रक कस्टोडियो डिसोजा, एनसीपीचो अध्यक्ष फिलीप डिसोजा आणि नुस्तेकार थंय हजर आशिल्ले. आमी सर्वे करता हावजीस आहा ती एफिडेवीट फायल करपाक जाय हायकोर्टान. सो आमी कलेक्टराक लेटर केलें, कलेक्टर टू डेप्युटी ऑफिशर्स आनी चीफ ऑफिसराचे आनी सर्वेचे. सो आमी सगळे हावजीसांक मार्क करताले आनी ते आमचे ते पॉयंट्स आसा पळय न्ही ते आमी MOU मॅप दाखयलो त्या पॉयंटा प्रमाणे आमी ते पॉयंट्स आयडेंटिफाय केले आनी तातूंत सगळीं घरां बी आहा ती मार्क करता. लोक आयले ते विचारपाक तुमी खांबे कित्याक मारता, ऑर्डर खंय आहा, कितें खंयची ऑर्डर आहा, कोर्ट ऑर्डर कितें आहा, इतलें आनी काय ना. आनी तेणी तूं जाणा न्ही एकदम केवस जाता तरी कितें जाता अशें. आतां तुमी कितें करपाचें ना आतां रायट नाव पीपल आर ओपोजींग न्ही. सो तुमी आतां खांबे काडटले थंय आमी म्हणल्यार ते खांबे व्हडले सगळे पुरूना ते थोडे कितें धाये कितें पुरिल्ले आहा ते तांणी 7-8 दिसांनी निकडायले आसता. Rehabilitation purpose, houses are there. All the houses, how many houses are coming in the rehabilitation, all should be marked. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. कुंकळी क्रिकेट संघटनेन 14 ते 15 फेब्रुवारी मजगती 9व्या कुंकळी प्रीमियर लीग क्रिकेट सर्तीचे आयोजन केला. हे क्रिकेट सर्तीतल्यो मॅची कुंकळेंतल्या शाळेच्या मैदानाचेर खेळयतले. 17 तारखेर सर्तीची फायनल जातली.
कोलीम क्रिकेट एसोसिएशन ऑर्गनायज करता आमी CPL 9. दिस इज अ 9th एडिशन. आमी करता ती 14 तारखेसान 14 फेब टू 17 फेब. सो ह्या वर्साक आमकां टिमीचो असो रिस्पॉन्स आयला की आमकां अशें दिसलें की CPLची क्रेज इतली वाडला की टिमी 20-25 टिमी लोक एंट्री करपाक येतात. ती 20 टिमी आसात 20 टिम्स. तांकां आमी 20 टिम्सांक चान्स दितले. जर आमकां टायम मेळूना जाल्यार आमी तो दिसाचो करतले. असो एक्चुली हो फ्लड लायट टोर्नामेंट, पूण आमी दिसाचो खेळटले तांकां. ह्या वर्साक आमकां ऑल इंडियाच्यो कमीत कमी 6 टिमी आयलेल्यो आसात. फ्रॉम एक पुना, डिंग डॉंग पुना, दुसरी उडपी क्रिकेटर्स, AK मंगलोर, छत्तीसगड एक टीम आयली आसा, MP रॉकस्टार, मध्य प्रदेश. आनी इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.